मी म्हाका अवसर दिला आता म्हागेलो आवाज येता उठलो का? होय प्रभूजी. फार आभारी व्यक्त करता की उठलो का नाही तर तुम्ही म्हाका एक अवसर दिला म्हाका हांगा सभेत उलोवच्या खातीर आणि कर्मा बद्दल मीन्स एकदम असे साधारण टॉपिक नाही आहे, कठीण टॉपिक असा पण सुमार हा प्रयत्न करता असा पुरा कळ तरी आमगेल्या आचार्याने कळले की नाही प्रभुपादांनी काही बी आम्ही ऐकले कळले तांतून घेऊन ऍक्च्युली कळ तरी प्रेझेंट करतो तुमगेल मुखार आणि आमगेल दोगी लोकांले शुद्धीकरण खातीर हे आम्ही एक्सप्लेनेशन आम्ही एक सेशन दवरल्या तर दोग लोकांक फायदे जातलो म्हणून तर फार आनंद ऍक्च्युली परत आभार व्यक्त करता की म्हाका अवसर दिला तुम्ही उलोवच्या खातीर तर हांव सुरवात करता एक प्रार्थना करना ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगणा ललितां श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। स्क्रीन शेअर करता कुठलो का स्क्रीन दिसताच होय? स्क्रीन होय दिसते ना दिसतो. कुठलो का? हा होय प्रभूजी. होय प्रभूजी. दिसते ओके। ताचे सेशनाचे शीर्षक असा की लॉजिक फॉर अंडरस्टँडिंग दॅट रिएक्शन्स टू कर्मा विल कम इन फ्युचर लाईफ म्हळ्यार कळलें की नाही आम्ही कसलं बी कर्म करताच ताजे परिणाम जे आसा ताजे फळ आसा ते फ्युचर जन्मात फुडल्या जन्मात बी मेळचे शकता नाही सुमार जन्मात मेळचे शकता म्हणून एका जन्मात मेळचे अशी गॅरंटी उरना म्हणून तशी त्या टॉपिकवर डिस्कशन करचे आसा आज तर आम्ही उठलो काल प्रार्थना घेऊन हांव सुरू करताच तर आम्ही कळलें की नाही पळयताच की सुमार उठू तुम्ही सेशन्स मी तुम्ही डिस्कस केल्या तुम्ही ऐकल्या उरतले कर्मा बद्दल की बरे कर्म कळले वाईट कर्म कसले अकर्म कसलं म्हणून ते बी ऐकले उरतले कर्मिक रिएक्शन्स आणि पुरा कर्माचे परिणामाक फळ मेळटा आमकां ते उठू थोडे वेळ ऐकले उरतले। आज आम्ही थोडे मुखारशिवाय डिस्कशन हाचे बद्दल की पुढल्या जन्मात बी आमकां अशी मेळचे शकता एका जन्मात अशी फळ अशी मेळचे अशी गरज नाही ते मुखार बी मेळचे शकता म्हणून पुढले अशी मेळना म्हणून
पळयतात की न्ही सुमार नमून एक्चुअली टायपाचे कर्म उरताचे की एक मनातून एक्चुअली आमगेल एक कर्म निर्माण जाता मनातून कल विचार केल्यार तातूंतले बी एक कर्म निर्माण जाता मनातून विचार केला आमी न्ही एक्शनाक हाडताचे आमी कसले वायट करता बरें करताचे आमी कसले पर्सनल फिजिकल कार्य करताचे आमी ते कल बी लोकां बरोबर व्यवहार करताचे आमी ते समोर व्यवहार उरचे ना ताजे कर्म येता बरे व्यवहार उरले बरे कर्म येता आमगेले बरे फळ मेळटा आमकां वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या तरीकेन आमी वागताचे आमी आमगे कार्य आमी प्लॅन करताचे एक्चुअली आनी एक सूक्ष्म आमगेले विचार उरतले तसो खंयची तरेन एक्चुअली आमगेले जिवना भितर कर्म निर्माण जाता हे आमी काय सांगचे जायना म्हणून खंयचे म्हणून आम खंयच्यान कर्म येता आमगे लायफा भितर आमकां कळनाशी कळून बी आमकां कशी जाता म्हणून तर शेवटूक जाता म्हणून ते आमकां खंयच्या येता आमकां कळना म्हणून तशें ते कर्माचे चक्कर आसा म्हणून हे अशी सांगिल्लें आसा म्हणून तशें म्हणटात की न्ही कर्माचे जे परिणाम उरता तेजे फळ मेळटा फळ उरता ते असे काही नक्की नाची की न्ही तुमकां सेम जन्मात मेळटले म्हणून त्याच्यात इन्स्टंट कर्मा उरता आणि एक डिलेड कर्मा उरता इन्स्टंट कर्मामुळे कळलं की नाही तुम्ही कोणाक कसल्याची एक तुम्ही कोणाक बी एक पोल्यार मारल्यार फुडले तुमकां एक सुमार तोपी मध्ये दिसता तुम्ही पोल्यार मारून सोडता ते कर्म जावनच ते पुरा आणि ते आमी कन्सिडर कर्म करताचे कोणाक नुकसान जाता कळले ताजे ने फळ ने केन्ना थोडे दिवसांत मेळटा थोडे म्हयन्यांत मेळटा थोडे वर्सांत खंयचे थोडे नेक्स्ट जन्मात मेळटा केन्ना सुमार जन्मांत मेळटा आमकां तर ते हमेशी पळोवचे जाता की न्ही कर्माचे परिणाम जे आसा मुखारच्या जन्मात बी केन्ना येवचे शकता म्हणून तर खंयच्या टायमार खंय कळ येता आमकां कळना म्हणून ते कर्मा चक्कर ने एकदम कठीण आसा समजून घेवच्या खातीर तशी एक उदाहरण आसा तुला की जशात एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा एक स्पोर्ट्स पर्सन एक स्पोर्ट्सा भितर एक कोणी बॅडमिंटन खेळटाचे कळ्ळें एक आमी एक उदाहरण धरया आमी एक बॅडमिंटन प्लेयर एक बॅडमिंटन प्लेयर कळ्ळें तो बरें करून खेळटा टुर्नामेंट एक्चुअली बरें करून खेळटा खूब मेहनत करता पुरो फोकस करून खेळचे खातीर आनी वट्टू मॅच जिंकून वता पुरो ते एक आमी लेक्चर जाता की न्ही कर्म म्हणून हे कर्म एक्चुअली तागेले बरें कर्म जाता आसता गेले की वट्टू मॅच जिंकता आसता म्हणून तो जिंकता कल जाता की लास्ट फायनल भितर फायनल बी जिंकून वता ताका ताजे परिणाम कल मेळटा कर्म केले ताणें ताजे परिणाम कल मेळटा की न्ही ताका फळ मेळटलें ताका आतां कळ्ळें ते कर्म केले फळ मेळटलें आतां ते ताणें टुर्नामेंट जिंकले ताणें टुर्नामेंट भाग घेतले ताका ते फळ मेळ्ळें का ताका ते फळ मेळ्ळें ताजे खातीर तो करताच न्ही पुरो ते फळ मेळ्ळेशें ते इनकम्प्लीट जाता ते पुरो कळ्ळें आतां एक शहरा भितर तो न्ही बॅडमिंटन प्लेयर टुर्नामेंट चलता गेले आणि दुसऱ्या शहरात ताका आपयता ताका की न्ही ह्या शहरात येवन तूं हे ट्रॉफी कलेक्ट करता प्रायज घेवका म्हणून तुवें कळ्ळें आतां ते प्रायज घेवचे खातीर ते ट्रॉफी घेवचे खातीर हे प्लेयरान ताणें ते शहरात ट्रॅव्हल करता ताणें ते ट्रॅव्हल केलें ना जाल्यार ताका ते ट्रॉफी मेळची ना ताका ते ट्रॅव्हल करचे ताका निश्चित आसता गेले तशें पळयता की एक बॅडमिंटन प्लेयर कर्म करता आसतो पुरा जिंकता पुरा मॅच आनी ते कर्मा प्रमाणे कर्माच फळ मेळच्या खातीर कळलें की न्ही केन्ना आमकां दुसरी जन्मात मेळटा न्ही ते म्हणटा की न्ही एक दुसरे जन्मात मेळचे आसल्यार आमकां न्ही ते कर्माच फळ मेळचें आसल्यार ते दुसरे जन्म घेवका न्ही तशीच बॅडमिंटन प्लेयर कळलें ताका ते प्रायज घेवच्या खातीर ताणें ते शहरात वचून गेल्यार मात ताका प्रायज मेळटा ते मेळचे ना प्रायज ताका वचचे का ताणें आनी ते घेतल्यार मात कंप्लीट जातलें सायकल तशें म्हणटात की एक सायकल उरता न्ही कर्म केले ताचे फळ मेळटा आनी फळ मेळ्ळें ते इनकम्प्लीट जाता म्हणून ते केन्ना अशी अधुरो जावंक उरना केन्ना बी तर आमी खंयची बी कार्य करतात ताजेर कंप्लीट करून उरता जशें म्हणटात की एक व्यक्ती आसा जिवात्मा आसा जन्म घेता जन्म घेतला ताका मरण बी आसा मरण गेले जन्म बी आसता गेले म्हणून तर ते कंप्लीट जाता ते सायकल तशीच कर्म केल्यार कर्माचे फळ बी मेळत सायकल आसा ते कर्माचे फळ मेळ्ळ्याचेर मेळचे शिवाय ते सायकल कंप्लीट जायना ताजे खातीर मुखारच्या जन्मात ताणें एक व्यक्ती जिवात्मान जन्म ताणें कर्माचे फळ भोगचें आसल्यार ताणें दुसरे जन्म घेवका ताणें सांगलें आसा तुला तर आमी आतां थोडे पॉयंट्स डिस्कस करया आमी
की फॅक्टर्स दॅट इन्फ्लुएन्स दी कर्मिक रिएक्शन. तर एक कर्माचे परिणाम असा ते खंयचे फॅक्टर्स पॉइंट्स आसाचे खंयचे कारण आसात ते पुरा ताची इन्फ्लुएन्स करते हे कर्माचे परिणाम पर्यंत कर्माचे परिणाम जात कशी आहे पुरा ते खंयचे पॉइंट्स इन्फ्लुएन्स करते ते आम्ही डिस्कस करूया एक एक पॉइंट घेऊन. तर फर्स्ट पॉइंट असा की डेथ इंटरप्ट दी फ्रुक्टिफाईंग ऑफर कर्मा. तर आमी पळयतात की न्ही एक मनुष्य एक जीवन जगता असतो कर्म करतीर असतो पुरा पुरा कार्य करता खंयची वायट उरता खंयची बरें बी उरता कळ्ळें ताजे वट्टवाचे न्ही फळ मेळटा ताका. तर खंयचे आमी डिस्कस केल्या पयलें की न्ही कर्माचें फळ केन्ना फुडलें मेळटा को टायमार डिलेड मेळटा केन्ना फुडल्या जन्मात बी मेळटा का. तर ते म्हणटात की न्ही ताका कर्माचें फळ आसा न्ही ताका मेळच्या तरी उरता तागेले तर ते कळत जाता की रे मरण पावता तो व्यक्ती ते डिस्टर्ब जाता तागेले कर्माचें फळ मेळचे खातीर. चांगलं सांगतोला ती कर्माच फळ मेळचे खातीर डिस्टर्ब जाता ते पुरा ते मरण ते त्या कर्माच फळ ते डिस्टर्ब जाता मरण पावले नंतर ताणें दुसरे जन्म घेतल्यार मात्र ते कर्माचें फळ मेळटा सांगलें सांगतोला. तर हातूंत एक भगवद्गीता एक श्लोक येता दुसऱ्या अध्यायात भितर जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात अपरिहार्य अर्थे न तम शोचितो अर्हसि. तर देव म्हणता की एक जीवात्मानं ताणे जन्म घेतल्यार ताणे मरण निश्चित आसा म्हणून आणि एक मृत्यू जाल्यार तागे जन्म निश्चित आसा म्हणून त्या अर्जुनाक सांगता की न्ही तुगेले ते ड्युटी भितर कळलें केन्ना न्ही लॅमेंट करचें ना म्हणून केन्ना कळलें की शोक करचें ना म्हणून तूं करतीर वचका तूं ड्युटी कारण की हे सायकल न्ही कंप्लीट केन्ना जाता एक जन्म घेतल्यार मरण पावता मरण गेल्यार जन्म जाता म्हणून कळ्ळें. तशी एक व्यक्तीन ताणें जन्म घेतल्यार मरण तक पावोका ताका तशी सांगिल्लें आसा तुला. तसं म्हणटात की न्ही एक आमी सुमार आमी कार्य आमच्या जिवना भितर करतीर उरताचे प्रतिदिन तर वट्टू कर्माचे एक फळ उरता आणि खंयच्या हिशोबान एक कर्माच्या नियमा प्रमाणे लॉस ऑफ कर्मा म्हणटात न्ही लॉ ऑफ कर्मा म्हणजे कर्मात नियम उरताचे ताजे प्रमाणे आमी खंयचे बी कर्म करता ताजे परिणाम मेळ्ळा का आमकां आणि वट्टू कर्माचे परिणाम जे आसा फुडले मेळना आमी अशें पळयला आणि खंयची बी एक परिस्थिती भितर एक जिवनात आमगे खंयची परिस्थिती भितर आमी पळयताचे आमी की एक कर्माची न्ही कितली मोठो परिणाम आमगे जिवना भितर येवचे बाकी उरता म्हणून एक खंयची परिस्थिती आमच्या जिवना भितर की कर्माचे सुमार परिणाम आमकां येवचे बाकी उरता कल खंयच्या टायमार कर्म केले गुंतून कर्म केले गुंत उरनाशे कर्म केले आमगेले तर आमी स्वता गुंत उरना म्हणून. तर आमी पळयतात की न्ही एक मृत्यू वेळार कोण जेव्हा एक व्यक्तीक मृत्यू जाता मृत्यू वेळार बी सुमार तागेले भितर स्टॉक उरता एक कर्माचे फळ मेळचे ते बाकी उरता म्हणून अनफ्रुक्टिफाईड कर्मिक रिएक्शन्स कर्माचे फळ मेळचे ते बाकी उरता सुमार स्टॉक उरता गेले ते स्टॉक तागेले ते कर्माचे फळ ते भोगच्या खातीर ताणें दुसरो जन्म घ्यावो का म्हणून. तर ते म्हणटात की एक मृत्यूने ते डिस्टर्ब करता का नॅचरल ऍक्शन रिएक्शन फ्लो एक कर्म केले ताचे परिणाम मेळका ते फ्लोने डिस्टर्ब जाता म्हणून मरणाचे ना त्या पळयतात की न्ही ते व्यक्तीन दुसरे जन्म घ्यावो का म्हणून तशें म्हणटात की न्ही की एक सुमार कारण आसा एक व्यक्ती दुसरी जन्म घेता अशें म्हणटात की न्ही आतां एक व्यक्तीन मरण पावलो ताणें जन्म घ्यावो का जन्म घेतल्यार मृत्यू पावो का ताणें तर मृत्यू गेल्यार दुसरी जन्म घेवपाक सुमार कारण उरता ताजे भितर एक मुख्य कारण आसा की कर्माचे परिणाम ताणें भोगता ताका आणि त्या खातीर ताणें कर्म दुसरी जन्म घेवका म्हणून सांगिल्लें तुला हे एक फर्स्ट कारण. तरच म्हणटात की न्ही एक सेकंड पॉइंट आमी डिस्कस करया आमी डिफरंट कर्मिक सीड्स टेक डिफरंट टायम टू प्युरिफाय पळयतात की न्ही सुमार आतां एक फळाचे बी उरता आमी ते माती भितर रोयताचे ताका कशी न्ही ते फळ येवचे वेळ लागता तर सुमार विंगड नमुने एक्चुली बी उरताचे वट्टू एका टायपाचे उरनात पुरा खंयची वेळ लागता ताका फळ येवच्या का खंयची बेगी फुडले जाता खंयची सुमार वर्स लागता का खंयची वोगात खूब लागता का अशें उरता पुरा. तर ते कर्मात बी तशें उरता की न्ही सुमार कर्माचे आमी कर्म करताचे ताका विंगड न्ही वेळ लागता ताका फळ मेळच्या खातीर
ते कर्म खंयच्या टायमार कर्म करतात ताजेवर अवलंबून उरते पुरा. तर आम्ही करतात नाही, आम्ही खंयची वेळ कर्म करताच एक बीज म्हण कितें बी बी म्हण कितें आमी ते रोयताचे हं आणि ते वट्टू टायपाचे जे बी उरताचे ताजे एक विंगड एक स्वभाव उरता आणि ते विंगड टायमार ते आमकां फळ दितीर उरता पुरा अशी सांगिल्लें आसा तुला. तर आम्ही म्हणतात की पळयतात की एक आम्ही केन्ना जशी आमी पपायाचे बी उरल्यार ते आमी रोयल्यार ताजे पपायाचे फ्रूट मेळटा आमकां हं. तर मँगोज बी आमी रोयल्यार तर मँगोज फ्रूट मेळटा आमकां आणि निमाचे बी रोयल्यार एप्पलाचे अशी सुमार फळ आणि भाजी उरताचे ताचे बी बी रोयल्यार आमी तेचे नमून फ्रूट मेळटा. आनी पपायाचे बीज रोयल्यार मँगोचे फळ मेळना आमकां केन्ना बी हं ते आणि विंगड विंगड ते बीजाचे नमून आसा नमून त्या हिशोबान आमकां ते फळ मेळटा. मँगो जशे आमी पळयतात की एक मँगोचे एक झाड रोयल्यार ताका 5 वर्स लागता ताका फळ येवच्या 5 ते 10 वर्स लागता. एक अशी सुमार झाड उरता ताका नारळाचे झाड रोयल्यार आमी 10 वर्स लागता का अशें म्हणून हं. तर अशी एक नेचर उरता वट्टू टायपाचे बियाचे. तर एक खंयची काय सुमार वेळ लागता आणि सुमार फुडले मेळटा म्हणून. तर तशी न्ही ते पळयतात आमी कर्माचे बी बी तशी उरता एका टायमार मेळना आमकां फ्रूट ताजे खंयच्या टायमार कर्म उरता ताजे हिशोबान आमचे ताजे फळ मेळटा सांगिल्लें आसा तुला. आणि आता थर्ड पॉइंट आम्ही पळोवया की कंडिशन्स हॅव टू बी राईट. तर कर्म खंयची बी करताच ते फळ मेळचे का ते परिस्थिती येवपा ते पुरा खंयची विशिष्ट परिस्थिती आयल्या मात्र तेजे फळ मेळटा. ते अशे टायपाचे कर्म उरतात म्हणून तर आमी पळयतात की न्ही खंयची कर्मिक रिएक्शन कर्माचे परिणाम आसा ते विशिष्ट परिस्थिती मात्र तातूंतले फळ मेळटा पुरा आणि तशी ठराविक परिस्थिती उरल्यार ते ऍक्च्युली उरना जाल्यार तशी ठराविक परिस्थिती उरना जाल्यार ते आमकां परिणाम मेळच्या खातीर वेळ लागता म्हणून अशें सांगिल्लें आसा तुला. तर आमी एक उदाहरण पळोवया तुला. जशी एक धृतराष्ट्र उदाहरण तुमकां एकदम फेमस उदाहरण ते धृतराष्ट्र तुमकां आसा की न्ही एक महाभारत राजा जेन्ना आशिल्लो तो आनी तो कुरडो आशिल्लो ताका दोळ नाशिल्लो ताका दीस नाशिल्लो ताका. तर ते कशें जालें तेगेले म्हणजे तागेले ते 100 पुत्र तागेले गेले आणि तशें जालें पयलें. ताची स्टोरी अशी आसा की न्ही तो एक हंटर आशिल्लो शिकारी आशिल्लो तो शिकारी आशिल्लो. तर शिकारीक लेगीत तो शिकार करतकीर ताणें एक पक्षी उरता गेले 100 ऍक्च्युली चेडवाक मान सोडले ताणें आणि ते समज चेडूं कशी मारले ते दोन्ही आवसान बापसून मुखार तांणी मेले ताणें मारले. तर ते एक म्हणटात की एक कर्म लागले ताका ताणें तें केलें म्हणून. ताणें गुंतून अशें केलें उरतलें कळवे कर्म लागले ताका की ते दोग लोग आई बाप मुखार ऍक्च्युली ते चेडवाक मरण तांकां पावलें. तशें ताका कर्म लागलें की ताका बी कर्म अशें लागता की तागेले मुखार तागेले 100 चेडूं मरतले म्हणून ते कर्म लागले ताका. पण तशें म्हणटात की ताका एक 100 ऍक्च्युली चेडूं जावच्या खातीर म्हळ्यार एक जन्म घेतल्यार ताका 2 पुत्र मात्र प्राप्त इतले कर्म उरता की पुण्य मेळटा की एक जन्मा फक्त 2 पुत्र प्राप्त जातले म्हणून. तर ते म्हणटात की ताका एक 50 जन्म परत ताका वेट करचें पडलें. 50 जन्म परत वेट करचें पडलें 100 चेडूचे एक पुण्य मेळच्या खातीर पण 100 चेडूचे पुण्य ताका प्राप्त जावच्या खातीर. तेन्ना तो धृतराष्ट्र जावन तो हे जन्मांत आयलो तेन्ना ताका 100 चेडूं जाले आणि 100 चेडूं जावन ते कर्म लागते महाभारत लढाई भितर ते 100 ओटून मरून गेले तागेले कळ्ळें. ते एक पळयता हातूंत एक उदाहरण पळोवचें मेळटा की एक कर्म ताणें एक टायमार केले पण ताणें 50 जन्म पर्यंत वेट करचें पडलें ताका ते कर्म ताका कर्माचें फळ मेळच्या खातीर. ताणें वायट कर्म केले ते पण ते कर्माचें फळ 50 जन्म तर 50 टायम जन्म घेवपा पडलें ताणें 50 जन्म. विचार करा कर्माचे बंधन कर्माचे चक्कर सायकल कशी स्ट्रॉंग उरता म्हणून कठोर उरता म्हणून. कर्म केल्यार ताचें फळ मेळ्ळें का आणि ते फळ मेळत ताणें अशी न्ही की तागेले बरें जालें बी ताणें 50 वेळ ताणें जन्म एक जन्म कितली वर्स आमी उरतात आनी हे जगा भितर
तेच ताणें मरण पावन वापस आनी जन्म घेवचे ते विचार करा की कर्मा सायकल कशी कठोर आसा म्हणून आनी तुला कळटा म्हणून ते धृतराष्ट्र काणी आमकां कळटा की एक सम परिस्थिती जावन ताका जाल त्या टायम ताका ताजे कर्मात फळ मेळ्ळें म्हणून हाजे उपरांत सुमार आमकां शिक्षण मेळचें शकता म्हणून तर सेकंड पॉइंट आमी एक उदाहरण डिस्कस करया की भरत महाराजा बद्दल भरत महाराजा बद्दल तुमकां स्टोरी उतरच्यो पुरो की भरत महाराज एक होत राज्य एक पूर्ण जगाचे राजा आशिल्लो इतली राजऋषी आशिल्लो ताणी राजऋषी आणि सुमार तूं कार्य केले बरे लोकांक प्रजाक बरे करून ताणी केल्या तागेल हे केले ताणी सुमार तूं ऑस्ट्रेलिया तपस्या केली ताणी व्हड भक्त आशिल्लो ताणी देवाल भक्त आशिल्लो ताणी पण एक टायमार तांकां दिसलें की हे राज्याने सुमार केले म्हाका काही करचें नाचे म्हाका पुरा पुरा सोडून पुरा एक जंगला भितर वचून तपस्या करून म्हाका जीवन जगचें आसा म्हणून तशें करून हांव मरण पावन भगवंतान वचचें आसा म्हणून म्हगेलें लायफ परफेक्ट करचें आसा म्हणून तशी विचार करून तो तागेले गोल काय आशिल्ले फॉरेस्टा भितर वचून तपस्या करचो म्हणून तपस्या करचें म्हणून तो विचार करून गेलो ते जंगला भितर तर अशी म्हणटात की भरत महाराज एक्चुअली केन्ना तो जंगलात गेलो तर सदांच नियमाप्रमाणे नियमित रूपाने एक्चुअली सध्या बेगी उठून गंडकी नदीन वचून हे करणार नाही ते नदीत वचून पुरा स्नान करणं पुरा येता आशिल्लो तपस्या करता आशिल्लो देवाल नाम जप करता आशिल्लो देवाल पुरा वर्शीप करता आशिल्लो आणि पुरा जीवन पुरा टाइम ताणें फक्त देवाल आराधना खातीर दिली ताणें त्याची विचार प्लॅन करून आयिल्लो तो हांगा पण सडनली कळ्ळें जालें की एक अशी पळय की माया जाल कशी फशिता कोणाक बी अशी आमी पळयताच आतां कळ्ळें की आमी थोडे बी आमी आराधना भितर आमगेले वर्शिपा भितर आमी कळ्ळें एक डिझायर इच्छा दवरल्या ताजे इच्छाचे आमगेले कसले रिजल्ट मेळटा ते आमी पळोवच्यात म्हणून कळ्ळें पण तो भरत महाराज एक अशी व्हड राज्य शिवून बी एक अशी व्हड व्यक्ती आशिल्लो तो तर ताणें एक हिरणाक म्हणलें की ते स्टोरी भितर वचचे ना आमी एकटू तर ते हिरण एक आशिल्ली तर कळलें तिगेल कळलें की एक ती प्रेग्नंट जावन आशिल्ली ती आणि गर्भ जावन आशिल्ली ते तर कळलें की ते 6 डियर एक्चुअली जाले नंतर ते भरत महाराजान ते पळयलें की 6 डियर ती आवसू गेली ती मन गेली ती आतां कोण काळजी घेतलो म्हणून एक अशी नॅचरल तागेलें एफेक्शन आशिल्लें की कोण जिवात्मा प्रती एक जीव आसे ताका काळजी घेवका जशें म्हणटात की एक साधू उरता एक वैष्णव उरता तो एक हृदयान बी एकदम कोमल उरता एकदम कोणा बी त्रास जाला तांकां दिसता की हांव ताका मदत करता म्हणून तशी भरत महाराजान विचार केले की हांव एक सांड आतां कोण पळयतना नाची हांव मदत करता म्हणून पण ताणें व्हड सूख केलें की पूर्ण ताणें तागेले ते तपस्या ते कमी करना पुरा हागेले फोकस हाजे भितर गेले की हिरण्या भितर गेले त्या हिरण्या भितर एक्चुअली तागेले फोकस जावन कळ्ळें जालें ताणें आराधना कमी करून ताणें पुरा टायम ते कॉन्शियसनेस भावना तागेले मात्र हिरण्यावर आशिल्ले फोकस हिरण्यावर फोकस केलें ताणें की हिरण फोकस केलें तागेले देवाल भक्ती कमी जाली तेगेले देवाल भक्ती कमी जावन कळ्ळें जालें की म्हणटात की एक अंतकालेच्या मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम अशें म्हणटात की देव म्हणटा की भगवद्गीतात तेन्ना मेगेल उडगास करना तूं देह सोडता तो मेगेल धामात येता वापस म्हणून तर कसल विचार करता आमी हे मरतना त्याची आम्हाला प्राप्त जाता सांगला कोणाला आमी एक इच्छा आसा आमकां खावचे पिवचे ना कळ बी कोणाला एक व्यक्ती बद्दल आमची इच्छा आसा तागेले कडेन तो मेगेल अशें म्हणून कोणा बद्दल कळ बी विचार करता आमी मरचे वेळार त्याची आमने प्राप्त जाता सांगला आसा तशी भरत महाराजान कळलें ताका इतली आसक्त जालो तो हिरणा प्रती तो कळलें की देवाला आराधना पुरा सोडलें आनी तो हांगे हिरण हांग खे बी एक्चुअली गेल्यार हिरणा बद्दल चिंता उरता हिरण समाज की ना कळलें सुरक्षीत आस की ना म्हणून कळलें एक टायम कळलें हिरण एक्चुअली वचून गेलो तो वापस आयलो ना तो पळयता आनी इतली ताका चिंता गेले आनी तो चिंता करते ताणें देह सोडच्या वेळार ताणें हिरणाला उडगास केले हिरण उडगास केले उडगास करते ताणें कळ केलें की
मुखारचे जन्म ताणे हिरणाल घेतले ताणे कळ्ळें ताचे म्हणटा देव म्हणटा की न्ही मेगेल उडगास केल्यार तूं मेगेल धामात येतो वापस पण ताणें कळलें हिरणाल उडगास केल्यार ताणें हिरणाल जन्म घेतलो ताणें पण तागेले बरें गल जालें की ताणें भरपूर भक्ती केले भरपूर देवाला आराधना केल्या ताका एक न्ही फायदा आशिल्ले की न्ही हिरणाल जन्मात बी ताणें शरिरात बी ताणें देवाल उडगास करता आशिल्लो ताका ओटुरे सेज आसा ऋषी आनी मुनी उरता तांगे बरोबर वचून तो बसता आशिल्लो तशी तांगे बरोबर संकर्ण करता आशिल्लो आनी तशी ते दिसून बी नेक्स्ट जन्म वापस ताणें जड भरत म्हणून घेतलो व्हड भक्त आशिल्लो तो पण भक्ती म्हण दाखयनाशिल्लो कोणाक बी तो की हा भितरच्यान व्हड भक्त आशिल्लो तेन्ना पण भायर दाखयलो बुद्धू म्हणून तो तर आमी हेवटो पळयताच तशी केल्यार लायफ परफेक्ट वापस भगवंतान गेलो तो तांकां पळयतात की न्ही एक भरत महाराज बी एक व्हड भक्त आशिल्लो तो भक्त होवन बीन आमी पळयतात न्ही कितले आमी न्ही केअरफूल उरता म्हणून की आमी खंयची तरेकेन आमी हे आराधना करतात आमी देवाल धर्म करतात देवाल भक्ती करतात म्हणून एक जी चुकून आमी खंयची बी इच्छा केल्यार न्ही आमकां तें मेळटा देव दिता आमकां इच्छा पुरा करता पण हांव भक्ती आमकां उरत म्हणून कळ्ळें आमगेलें न्ही लक्ष कसं उरता फक्त न्ही देवाल भक्ती उरता आनी देवाल कल इच्छा आसा न्ही देव आमकां न्ही दिवन सोडता बिकॉज देवाक उरता आमगेलें कितें जास्ती उरता की न्ही आमगेली इच्छा कल आमगेल कसल गरज आसा म्हणून पण आमी स्वतान आमी कल इच्छा केल्यान आमकां ते मेळटा पण देवाल भक्ती आमकां कमी जाता आनी ते उरत म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणून आमची शिक्षा मेळटा तुला तर पळयतात की एक कंडिशन्स हॅव टू रायट तागेले ते भरत महाराजान ताणें एक भक्ती करना हे जिवनात ताणें भक्ती केले पण ते धीरनाल जन्म घेवन ते कंडिशन ते ताका एक प्रॅक्टीस मेळटा की न्ही हे जन्मात चूक केली म्हणून नेक्स्ट टाइम वापस चूक करता ताका वापस जडत जन्म मेळ्ळो ताका ते परिस्थिती ताणें वापस ब्रह्म भक्ती करून वापस तो भगवंतान गेलो सांगला तर पळय ते कंडिशन्स हॅव टू रायट ते एक पॉयंट आसा फोर्थ पॉयंट येता तूं पळयताच की न्ही एक भगवद्गीता फोर्थ चॅप्टर भितर म्हणटाच कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गती दी इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन व्हेरी हार्ड टू अंडरस्टँड एक्शनाचे जे पुरा आमी इंट्रिकेसीज आसत पुरा आमकां कोणाक बी अंडरस्टँड जायना पुरा समजून येना तर एकदम कठीण आसता पुरा समजच्या खातीर तर लोकांक कळ का हे करेक्ट एक्शन कसलो म्हणून आनी फॉरबिडन म्हळ्यार निषिद्ध कृती प्रॉपर एक्शन कसलो म्हणून ते आमकां समजून घेवका आमी निषिद्ध म्हळ्यार खंयची एक्शन आमी करचे ना ते आमगे बरें न्हय ते समजून घेवका म्हणून आनी वॉट इज इनएक्शन म्हळ्यार अकर्म म्हणटा ते अकर्म म्हळ्यार कर्म बी करचे ना वायट कर्म बी करचे ना म्हणून ते ताका ते उठ समजून घेवका ते बी तुमी आयकल बी उरता मुखारचे सेशन तुमी आयकल तुमी अकर्म म्हणून कसलो म्हणून आनी फोर्थ पॉयंट अशी आसा की न्ही एक शरीर उरता एक ड्रेस म्हणून उरता ड्रेसा म्हणून उरता जशें म्हणटात की न्ही एक चोर उरता थीफ उरता तर तो अपराधी उरता तो एक व्हाईट शर्ट एक्चुअली करून अपराध करतो पुरा व्हाईट शर्ट करता आणि सुमार दिवसानंतर कळले तो एक दुसरी एक रेड शर्ट घालतो रेड शर्ट घालता तर ते पोलीस तो पकडचे आता नाही हांव ते व्हाईट शर्ट घाल त्या व्यक्ती आता म्हणजे तू तो सेम व्यक्ती असतो पुरा तो व्हाईट शर्ट घाल की रेड शर्ट घाल तुका फरक पडता तसे पळयतात की न्ही एक बॉडी ने ड्रेस चेंज करता फक्त आता आमचे कर्माचे फळ मेळचे दुसऱ्या जन्मात मेळ्ळ्यार कळले व्यक्ती सेम असना तो ताणे पहिली जन्मात कर्म केले ताचे फळ आता नेक्स्ट जन्मात मेळटा असतात म्हणून ते फळ मेळका ताका कशें बी करून ते ड्रेस खंयची बी घाल्यार ताची काही फरक पडना तुला तांकां फरक पडना सांगले आसा तुला तर एक म्हणटात की एक शरीराक एक बॉडी मेळटा एक जिवात्मा एक बॉडी उरता ड्रेसा म्हण कितें तातूंत रिएक्शन आमकां परिणाम मेळटा कर्माचे ते खंयची आमी बॉडी भितर मेळटा तातूंत काही फरक पडना आमकां कशी बी एक फळ मेळका एक सिंपल लॉजीक आहे पुरा ते हातूंत समजून घेवचें आतां तुला आनी म्हणटा की एक फिफ्थ पॉयंट अशें आसा की फॉरगेटफुलनेस ऑफ दी कॉज इज नो एक्सक्यूज आमी केन्ना खंयची बी एक कार्य केले कर्म केले ते विसरून सोडताच ताचे काही कारण नाची की तुमकां फळ मेळचें ना म्हणून अशी
तर मग जे म्हणतात की नाही, एक कोणी बी चोर म्हटलं की नाही, हाव शिने एक वाईट कर्म केले, वाईट कार्य केले हवे न, चोरी केले, कल बी केले, हाव विसरलो, हाव काही गुत्र माग केलं म्हणून. पण ऍक्च्युली काय झालंय, तक शिक्षा मेळटल ताका, ताका दोषी ठरेल ताका, ताका शिक्षा मेळटल ताका. तो म्हण पोलीस म्हणटाल की नाही, तुका प्रूफ असं मेळ्ळें की तू दोशी आस म्हणून. तो थीफ म्हळ्यार कितें, हांव मागीर उडगास नाची मग. तशें म्हळ्यार ताका अशी पकडचे ना, अशी काही नाची तांकां. ताका दोशी थरयतल ताका पळय शिक्षा मेळटल तांकां. तशीच आमी पळयतात की रे, एक आमी खंयची बी कर्म केल्यार आमी आमी विसरताचे, अशें न्ही की विसरल्यार आमकां न्ही मेळचे ना म्हणून. आमगेले ते कशी बी केलें की न्ही आमकां शिक्षा मेळटलेच, आमकां फळ मेळटलेच आमकां. वायट कर्म ना बरें कर्म ताचें फळ मेळटलें सांगलें आसा तुमकां. तर आम्ही हॅव टू पॉइंट डिस्कस केले की नाही, एक कर्म केल्याने आमकां फळ मेळताच म्हणून. तर आम्ही पळयता, आम्ही एक कृष्ण मोहना भितर आम्ही उरना. कशी आमगे हॅव टू आमगे हाजे सोल्युशन करच्यात म्हणून. ते आम्ही पळोवया तुला की एक हाऊ कृष्णा कॉन्शियसनेस इंटरफेस इन वन्स कर्मा. तर आम्ही पळयतात की आम्ही कर्म करती उरताच. तर आम्ही पहिले आम्ही सांगले, हांव डिस्कस केले की नाही, कर्म खंयची भशेन निर्माण जाती उरता, कशी करना कर्म येत म्हणून, कशी खंयच्या टायमार कर्म येत म्हणून. त्यातून आम्ही देवाला उरगास करून आम्ही जीवन जगती उरल्यार न्ही, आमकां न्ही कर्म न्ही आमकां लागना. देव आमगेले ಒಟ್ಟು तरेन काळजी घेता अशें सांगलें. गोस्काल आमगेले मना भितर मनाच्यान पर निर्माण जाता पुरा कर्मांनी पुरा. मनात कल बी विचार येता, वायट विचार, बरे विचार येता, तांतूं कर बी कार्य करचें लागता. पण मन आमगेले पुरा डिरेक्ट करता, दिशा दिता आमकां, हे कर ते कर म्हणून. आणि ते करचें लागताच. आमकां दिसता कल चुकूच कार्य पुरा, कल अशी मनात एक कल विचार येयल म्हणून आमी एवढं केलें म्हणून. आणि कडे आमकां कळटा की ते खंयच्या चक्रात फसलो म्हणून हांव. तर हाऊ कृष्ण कॉन्शियसनेस इंटरफेस इन वन्स कर्मा. तर म्हणटात की नाही, एक फर्स्ट पॉइंट असा, डिस्टॉर्ट एक्युमुलेटेड कर्मा. तर कर्म आम्ही सुमार ओटू करती उरतात, ताजे पुरा एकदम जमा जावन उरता, ते पुरा नाश करता अशी सांगेल आसा कृष्ण भावना प्रॅक्टिस करता आसतना म्हणून. तर हातूंत पळयलां की एक भक्ती आमी करताच, भक्ती केन्ना करताच, आणि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करताच. ते एक म्हळ्यार एक उज्ज म्हण कितें, उज्ज ते कल उज्ज ते आमगेले ते कर्माच्या परिणामात ताका पुरा जळून सोडता पुरा. आणि कितले वटू गेल जन्मात आमी कल कार्य केले, कर्म केले, ह्या जन्मात नाही आणि मुखार कल उरतले, तर उठून तरीकेन पुरा आमगेले कर्म आसा ते जळून सोडता अशें सांगलें आसा. मात्र आम्ही भक्ती करना आणि हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना सदांच नियमित रूपानं, ते पुरा आमकां जळून वता सांगलें आसा तुला. पळयतात की न्ही, एक प्रभुपादान दिल्लें आमकां हे कृष्ण भावना प्रोसेस आमकां दिल्या पुरा. इतली आमकां फायदेमंद आसा आमकां की न्ही, ताजे पूर्ण तरीकेन आमी ताजे शेल्टर घेवन, ताजे शेल्टर घेवन आमी जीवन जगतात म्हणून. सद्दांच आमी उठून आमी देवाला नांव जप करताच. देवाला नांवान आमी पूर्ण तरेकेन बुडून वचका आमी, मिन्स एक्चुली पूर्ण तरेन एक शेल्टर, ताजे सहारा घेवका आमी ताजे. शेल्टर म्हणजे पुरो सहारा घेवका, आनी ते सहारा घेवन आमी ताजे जप करती उरले सद्दांच. आमी पळोवचें जाता की आमगेले कॉन्शियसनेस मायंड आमी कितली पिसफूल जाता आनी प्युरिफाय जाता म्हणून. आनी ते नाका आशिल्ले ते विचार आमगेल्या मनात येना म्हणून. आनी त्या म्हणटात की एक मन अशी एक वस्तू आसा की आमगेल ते केन्ना एक्टीव उरता. आमी केन्ना शांतीन बशिल्ले उरतात की त्या टायम बी एकदम एक्टीव उरता पुरा. कळ्ळें. आमगेले हात पाय चलनाच, एक अशी जाग्यार बसून उरता, आमगेलें मन चलती उरता पुरा. तर ते मन नाका अशी जाग्यार वचून सुमार नाका आशिल्लें ते काम करती उरता, आनी सुमार गमनां जनरेट जाता. आनी ते आमगेले लायफ एक्चुली आमी दिशा आमगेले एक तरेकेन उरता आणि त्याची दिशा दुसरीकडे वरते पुरा अशी सांगेल आसा तुला. तर त्यातून आमी प्रत्येक वेळ एक्चुली प्रत्येक क्षणात आमी देवाला नांव उरगास करती उरल्यार आमी पळयतात की आनी नियमीत प्रमाण सद्दां उठून आमी नाम जप केल्यार आमगेल ಒಟ್ಟು तरेकेन आमगेले जे कर्म निर्माण जावचे आसा पुरा, ताजे पुरा परिणाम जळून वता म्हणून सांगलें आसा तुला. सेकंड पॉइंट असं की न्यूट्रलायझेस फ्युचर कर्मा.
म्हळ्यार कळ्ळें फ्युचरा भितर आमकां भविश्या भितर कर्म कल येवचे आसा ते आमगेले कल येवचे ते आमगेले बाद जात म्हणून ते येना म्हणून आमकां अशी सांगलें आसा तुला. तर एक म्हणटात की न्ही परत हातूंत तेची पॉयंट येता की एक आमी केन्ना देवाल तृप्ती खातीर आमी कार्य करताचे. when is working for the satisfaction of Krishna, देवाल तृप्ती खातीर देवाल कळ्ळें की न्ही खुशी खातीर देवाल आनंदा खातीर आमी न्ही खंयची बी कार्य करताचे आमी ते आमी खंयची बी कर्म आसा अकर्म जावन वरते पुरा. जशें आतां एक बँका भितर एक कॅशियर आसा कॅशियर. तो कॅशियर एक्चुअली कळ्ळें पुरा दिवस एक्चुअली तो कॅश काउंटरार बसून लोकां कडच्यान लाखो रुपये घेत तो आनी लाखो रुपये लोकांक दित बी तो. कोणी कॅश विड्रॉ करन येवचे येता, कोणी कॅश घालचे येताचे कळ्ळें. तर ते कोण 10 लाख दिले, 10 लाख घेतले अशें उरतले. पण एंड ऑफ द डे पुरो दिवसा भितर एंड ऑफ द केन्ना बँक बंद जाता तो कॅशियर आसा न्ही तो अशी इतली लाख म्हणजे समज 10 लाख घेतले आनी 8 लाख घेवन गेले कोणी 2 लाख उरले तो 2 लाख घेना तो श्रीमंत जायना तो कॅशियर श्रीमंत जायना. कसला श्रीमंत जायना तो तागेले पयशे नाही ते तो बँका खातीर काम करतो पुरा. तो तागे खातीर काम करना. तशीच पळयतात की न्ही आमी खंयची बी कार्य करतात न्ही ताजेर कर्म फाटल्यान उरता तुला कर्माचं फळ बी मेळचें शकता. पण खंयची बी कार्य आमी देवाल खातीर करताचे देवाल उडगासन करताचे म्हणटात की न्ही एक यत करोशी यत अश्नाशी यत जीवोशी ददाशी यत तपस्यासी कौतय तत् कुरुषो मदर्पणम. की देव म्हणटा भगवद्गीतात की तुम्ही कसलं बी करता तुम्ही कसलं बी दिता दान धर्म करता तुम्ही कसं तपस्या करताच आणि कसं बी करता तुम्ही सेवा करताच तुम्ही मेगेल आराधना करता करा तुम्ही तेन्ना तूं म्हणटा अकर्म जाता ते पुरा. त्यामुळे कर्म आणि अकर्म विकर्म तांतूळ चक्रात फसनाचे आमगेले अकर्म जाता कला कितें तांतूळ कर्म लागना तांतूळ आमी न्ही देवा खातीर करतात म्हणून देवाल उडगासन करता देवाल खातीर करतात म्हणून त्याची न्ही एक कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्चुअली भितर जावन वते अकर्म जावन वते. तेन्ना आमगेले अकाउंटा भितर कर्म आनी विकर्माचे खंयची फळ मेळच्या काही बाकी उरला जाल्यार आमी दुसरे जन्म घेवचे ना आमी. तर ते हातूंत समजून घेवचें जाता की न्ही आमी स्वताले इंद्र तृप्ती खातीर स्वता फायदे खातीर आमी करनाशी देवाल एक्चुअली न्ही उडगासन करताचे आमी देवाला एक्चुअली सॅटिस्फॅक्शन खातीर करताचे आमी. तर त्यामुळे अकर्म जावन वता आणि हे असलो टायपाचे अकर्म केल्यार आमगेले मुखारचे जन्म आमकां मेळना जन्म मरणाचे हातूंत चक्रांत सुटकारा मेळटा आमकां सांगलें तुला. आणि एक थर्ड पॉयंट आसा एक्ट्स एज ए शिल्ड प्रोटेक्शन म्हळ्यार एक अशी प्रोटेक्शन मेळटा आमी केन्ना कृष्ण भावना आमी प्रॅक्टीस करताचे तर एक अशी म्हणटात की हातूंत इतली पॉवरफुल आसा कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस हे एक अशी न्ही हिरा म्हणकी मेळ्ळे हिरा आमकां हिरा म्हणकी मेळ्ळे की ताजे म्हळ्यार कळ्ळें की आमी एक कृष्ण भावना प्रोसेस प्रॅक्टीस केल्यार तर म्हणटात की आमकां खंयची बी कर्माचें फळ मेळचें आसल्यार न्ही ते आमकां न्ही जशें आतां उदाहरणा खातीर एक मनशाल अशी मनशान अशी कर्म केले उरतले भक्तान पयले जन्माक केन्ना कर्म केले उरतले की तागेले अशी कर्माच फळ मेळटा तागेले हात कापतले तागेले हात कापून वतले तागेले. पण ते कळ्ळें कृष्ण भाव येवन तागेले हात कापचे तागे हाता भितर कट येतलो ताका सान. मग कर्म देवन एक्चुअली ते मिनिमायज करून सोडता की कमी करून सोडता कर्म मेळटा ताका फळ मेळटलें पण ते कर्म मिनिमायज करता देव ते देवाले कृपेन एक्चुअली ते कर्माचे फळ मिनिमायज जाता म्हणून एक सहन जावन एक तरीकेन आमकां मेळटा. ते पळोवन आमकां अर्थ जाता की न्ही म्हाका एक व्हड कल जावचें आशिल्लें पण देवान म्हाका रक्षण केलें म्हणून एक अशी प्रोटेक्शन एक रक्षण मेळटा कृष्ण भावना देवाल भक्ती केल्यार जाता. पण आमी हे मुळात आमी करनात की देवाल भक्ती केल्यार रक्षण मेळटा म्हणून करनात आमी देवाल भक्ती आमी करता आमकां प्रोसेस म्हणल्यार आमकां हे जन्म मरणाचे सुटकारा पण आमी न्ही देवाल धामात वापस वचयात म्हणून तयारी करता आसतना आमी. आणि फोर्थ पॉयंट असा की चेंजेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सफरिंग तशें म्हणटात की न्ही एक कृष्ण भावना भावीत व्यक्ती आसा तो सुमारो टू कर्माचे परिणाम जे आसा तो अशी समजून घेता की न्ही की एक म्हाका कितली शिक्षा मेळटा म्हणून तो म्हणून कळ्ळें. तर एक म्हणटात की न्ही एक ट्रीट्स रिमेनिंग क्रॉनिक रिएक्शन्स एज हायर लेसन्स ऑफ मर्सी रादर दॅन पनिशमेंट्स
allowing them to remain balanced in success and failure. तर एक सुमार टू कर्माचे परिस्थिती जाल्यार मुखार बी कल येवचे शकता त्या टू कॉन्शियस जावन एक्चुअली उरता की देवाल भक्ती समज करता म्हणून की म्हाका एक प्रोसेस मेळ्ळें म्हाका आनी तातूंत भितर गुंतून हांव उरल्यार मागीर लायफ कळ्ळें की पुरा भक्ती भितर एक्चुअली जावन उरता म्हणून वच पर्यंत म्हणून. तर अशी एक आनीक लास्ट पॉयंट आनीक पॉयंट सांगतात की ऑफर सरेंडर शरणागती. एक अशी आमी एक शरणागती आमकां मेळटा जशी आमी देवाल जेन्ना नांव जप करताचे आमी आमकां शरण मेळटा आमकां शरणागती एक मेळटा. तर हातूंत अशी प्रभुपाद स्वता सांगतात की हे जगा भितर खंयची बी जागा आसत एकदम बेशरणागती म्हणजे ते अशी आमी एक म्हणटात की एक इंदिरा गांधीक तिगेल सेक्युरिटी लोकांक तीक मारले. कोण व्यक्तीने तिकने सेक्युरिटी दिवपा आशिल्ले शरणागत दिवपा आशिल्ले त्याची लोकांक तीक मारले तेका. तर शरणागती कसून उरले कडेन आमी एक दिसतात की आमी घरात राबताचे मागीर जागत राबता आमी सेक्युरिटी भायर आसा गन घेवन आसत पुरा खंयच्यान बी येवन कळ बी जावचे शकता म्हणून त्या सेक्युरिटी लोकांक खंयच्यान बी येवन हार्ट अटॅक घेवन बी एक्चुअली एक मनुष्य मरतात म्हणून कळ्ळें. तर म्हणतात की हे जगा भितर खंयची जाग सुरक्षीत नाचे म्हणून पण त्याची एक जाग सुरक्षीत आसा की देवाल भक्त ओटू मेळना संकीर्तन करतात म्हणून ते देवाल भक्त ओटू मेळ्ळे एक जाग्यार मेळ संकीर्तन करता सगळ्यात सुरक्षीत जागा पूर्ण जगा भितर आणि खंयची सुरक्षीत जाग नाची अशी सांगेल असं म्हणून. तर एक आमी एक देवाल जप करताचे नियमित रूपान आणि पूर्ण तरीकेन देवाक आत्मसमर्पण जावन उरताचे मनातून आणि वट्टून तरीकेन भौतिक आसक्ती आसा आमगे भितर ते पुरा सोडन आणि देवाल फक्त आराधना करून जगताचे ते पूर्ण शरणागती आमकां मेळटा अशी एक फिलिंग जाता आमकां की आमी शेल्टर आसात म्हणून अशी. पळयताचे एक समज पळयताचे एक कृष्ण भगवान फक्त मात्र कर्म मॅनेज करना पण एक आमगे जन्म मरणाचे चक्रातून सायकलातून सुटकारा दित म्हणून आमकां आणि पूर्ण एक भक्त आसा तागेले एक स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक एक्चुअली एक प्लॅटफॉर्मार दवरना ताका एक हे म्हणटात की जन्म एकदम ऍक्शन रिएक्शन कर्म ताजे फळ मेळचे ते पुरा नियम आसा ताजे भितर ते सुटकारा मेळटा आणि पूर्ण इम्यून जावन वता पुरा ताजे भितर ताका एफेक्ट जायना ताजे असर पडना ताजे वयर कृष्ण बरोबर प्रॅक्टीस केल्यार अशी हाजे अर्थ आसा म्हणून. तर हे म्हणून हांव स्टॉप करता आजचे सेशन. कोणा बी कल प्रश्न आसा तुम्ही विचारच्यात म्हणून कोणा टिका टिप्पणी दिवच्या प्लीज तुम्ही शेअर करा तुला आजच्या टॉपिका बद्दल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. आईचे क्लास कशी जल्द म्हणून सांगला रे. ते कर्म कसं कर्म म्हळ्यार कसं नाही कर्माचे टाइप्स कसले खंयची कर्माक कसं फल मेळता आणि मुखार सून घेऊन कृष्णा कॉन्शियसनेस आम्ही प्रॅक्टिस केला रे ते कर्म आम्ही कशी बंधन दुखून भायर येवेत कृष्ण आमकां कशी प्रोटेक्ट करता म्हणून सांगून एक फुल एक पॅकेज तुम्ही दिलेलं असं प्रभूजी. पॉइंट वाईज दिल्ले एक्झाम्पल देऊन दिल्ले भारी एक पॉवरफुल एक सेशन आशिल्लें प्रभूजी. भारी मनाक खुशी जालें. म्हाका कळलें तितले एक सूक्ष्म एक सन पॉइंट्स म्हाका बरोवन घेतले टायप हांव सांगू प्रयत्न करता प्रभूजी. मुख्य जावन ते कर्म म्हळ्यार आमगेले थॉट्स क्रिएट करता कर्म ऍक्शन्स आमगेले कर्म क्रिएट करता आणि प्रत्येक कर्माक फल मेळटा. ಕೆಲವು इन्स्टंट कर्म असता ಕೆಲವು डिलेड कर्म असता आणि कर्माचे चक्कर मस्त कठीण असं आम्ही केला गोत्तसून की कर्म करताची गोतनाशी की आम्ही कर्म करता वताची कर्म केलेला फल खंडित मिळता विदाउट फल ते सायकल कंप्लीट जायना आणि हे कर्म फल आमक खंयचे जन्म कर्माचे फल घेवक मेळत आम्ही जन्म घेऊन येतच का जाता कर्माचे परिणाम घेवका जाल्यार आमकां नेक्स्ट जन्मांत आमी येवका जाता
मरण मेळता त्या कर्माचे परिणाम मेळच्याक ಕೆಲವು ब्रेक्स असतात ते खंयचे पॉइंट्स मरण मेळताना कर्मफल बाकी बरता सो आम्ही त्याला नेक्स्ट जन्म घेवकाची जाता तांतू तुम्ही सांगले भगवद्गीताचे दोन्ही अध्यायाचे 27th श्लोक सांगले तांतू कसन करताच म्हणून सांगला री आमगेले ड्यूटी आम्ही करच्यांतू उदासीन करू ना कर्तव्यच का आणि ताकी एक तुम्ही उदाहरण दिलं बॅडमिंटन प्लेयर एक उदाहरण दिलं प्रभूजी आणि तशीच दोन्ही पॉइंट सांगले डिफरंट कार्मिक सीड्स टेक डिफरंट टाइम टू फ्रुटिफाय कर्म कर्म म्हणजे एक बी असल्यावर दुसरे कर्म फल दिवच्याक दुसरे समय घेता दुसरे बी गेल्यार आम्ही कच्चे त्या झाड दवच्याक जे टाइम घेता तशीच ते समय घेता आमगेल कर्माचे परिणाम मेळच्याक आणि सांगले की कंडिशन्स टू बी राईट विशिष्ट परिस्थितीन तू फल मेळता म्हणून तांतू तुम्ही उदाहरण दिले धृतराष्ट्राला उदाहरण दिले ताणे तागेले 100 चेडू जावका जाल्यार ताणे 50 वर्ष घेतल्या जन्म घेतल्या म्हळ्यार 50 वर्ष फूड केलेले कर्माचे फल मेळका जाल्यार ताका 50 वर्ष ताणे जन्म घेवक 50 जन्म घेवका जाले तशी दोन्ही उदाहरण दिले भरत महाराजाले तो देवाला एक व्हड भक्त जावन आशिल्लो रन्ना वचून तपस्या करका देवाला आराधना करका म्हण सांगून चमकलो जाल्यार ते माया जाल म्हणजे ताका कशी फसायल म्हण सांगल्यार एक हिरणाचे त्या मोगार पोण हिरणाक पशुचे ताका ताजे विषयी ताणें आलोचन करून घेवन तागेल तपस्या आराधन पुरा विसरलो तो विसरून त्या हिरणाचे उडगास करता करताची ताका ताण देह त्याग करताना ताका नेक्स्ट जन्म हिरण्याचे मेळ्ळे त्या हिरण्य जन्म जाल किनी तो एक आश्रमांत तुझे आशिल्ले निमित्त तो नेक्स्ट मुखारी जडभरत जन्म घेवन मुखार सून घेवन तो देवाला गिपावलो तशें म्हळ्यार आमगेलें लक्ष स्ट्रॉंग आसता म्हणून तांतो आमकां कळटा प्रभूजी आणि कसं म्हणून सांगला री प्रॉपर ऍक्शन कसं म्हणून आमकां गोत्त सुका म्हणून मागीर कसं म्हणून सांगल्यार बॉडी इज ओनली अ ड्रेस कितले ड्रेस चेंज केले ते की नाही आमगेले ह्या देह एकूच तशीच कितलेय आम्ही जन्म घेतले ते की नाही आमगेले आत्मा एकूच ते आत्माक प्रति जन्माचे कर्माचे संस्कार असता आणि कसं सांगले म्हळ्यार फॉरगेटफुलनेस ऑफ द कॉज इज नो एक्सक्यूज आमकां तांतू एक्सक्यूज ना आमकां विसरली ती म्हणजे आमकां एक्सक्यूज ना जाल्यार इतले सकट आमकां कर्माचे कठीण असताना आमकां कृष्णा कॉन्शियस म्हणजे कशी आमकां ते इंटरफियर जावन आमकां कशी तांतू दुखून भायर काडता हाऊ कृष्ण कॉन्शियस हेल्प्स वन सोल टू कम आउट ऑफ दीज कर्मा ताजी तुम्ही एक 5 पॉइंट्स सांगले प्रभूजी सुरवेज पॉइंट्स डिस्ट्रॉयज एक्युमुलेटेड कर्मा आम्ही आमगेले कितले की जन्मांत ते कर्म आमगेले पुरा स्टॉक जावन आसता तेंत पुरा आम्ही भायर येवका जाल्यार त्या कृष्ण जप म्हणच्यान तो उज्ज्यान तो आम्ही पडका तंत त्या जपाचे उज्जो आमगेले वायट कर्म पुरा जळयता आणि आम्ही भक्तीत येवका नियमित रूपारे हरे कृष्ण महामंत्र जप करका जप कृष्णाला शेल्टर घेवका महामंत्राचे शेल्टर घेवका ते आमकां प्युरिफाय करता आमगेले माइंड कंट्रोल करता आणि सांगले न्यूट्रलाइजस द फ्युचर कर्मा अकर्म देवाल खुशी खातीर आम्ही काम करका देवाल खुशी खातीर आम्ही करचे जप ते अकर्म जाता keep Krishna as the center of point in every karma आणि don't forget Krishna even for a second प्रति काम जालते की आम्ही तागेल मना दवर घेवन देवा हांव तुगेल खातीर करचे म्हण सांगून आम्ही मना दवर घेवन मुखार गेल्यार तोच आमकां मुखार व्हरता आणि ते कृष्णा कॉन्शियस म्हणजे आमकां एक शेल्टर एक शील्ड से आमकां प्रोटेक्ट करता इफ वी प्रॅक्टिस कृष्णा कॉन्शियस इट ऍक्ट्स एज अ शील्ड वी गेट प्रोटेक्शन देवा दामाक आमकां वापस वचचे जाता जन्म मरणाचे चक्रांत आमकां मुक्ती मेळता चेंजेस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सफरिंग ते एक आमकां सफरिंगाची एक आमकां तंतू दुखून आमकां भायर येवचे जाता आणि ऑफर्स सरेंडर शरणागती हरिनाम संकीर्तन करता असल्यार आमकां आत्मसमर्पण जाता आणि एक भौतिक इच्छे नाश जावन आम्ही कृष्णाल धामाक आनंदेर वचचे जाता म्हण सांगून तुम्ही सांगले प्रभूजी म्हाका भारी भारी संतोष जाले
कंप्लीट एक कर्म म्हणत कसं नाही कर्म दुखून भायर येवचें आमी कशें करता कंप्लीट पॅकेज प्रभुजी भारी संतोष झालं प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा जय कृष्ण. कोणाक कसं नाही प्रश्न असल्यार निमगू येत हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. हा एक डाऊट आशिल्लो आमकां कळनाशी केली कर्मस न्ही आमकां गोतूर ना ते वायट म्हणून आमी केल्लो उरता ते कडेन वायट म्हणून कशी ताका फल कशी दिता देव म्हळ्यार आमकां तुम्ही गोत म्हणता नाशी की ते वायट म्हणून गोत हा? नाशी आमी अनएक्सपेक्टेड केल्ले असले रे अननोनली अननोइंगली. हा गायत्री म्हणटा की एक हांव अशी सेशना भितर डिस्कस केलें की रे आमकां एक हिरा मेळ्ळा हिरा हे समजून घ्या तुम्ही जरा की हा एक आमकां हिरे मेळ्ळे आमकां की एक देवाल धर्म कृष्ण मन प्रॅक्टिसांक मेळ्ळें आमकां एक हिरा हा मेळ्ळें आमकां ते आमी म्हणटात की न्ही हे कर्मा चक्र अशी आसा न्ही आमकां न्ही हम्म सुटकारा आमी दिसलें आमी गोटू बरें करतात म्हणून जशें म्हणलें एक थिंग नृगा आसा एक तुम्ही एक पयलीं केन्ना सेशन तुम्ही आयकलें उरतलें की नृगा तुम्ही स्टोरी तागेले ते भागवतमांत तो स्टोरी येता तुला तो इतली व्हड दान धर्म करता आशिल्लो नृगा राजा इतली दान तांचे विशिश्ट आमी पुरा डिटेल्स पळयले न्ही तुमकां दिसतले अरे कितलो व्हड राजा म्हणून कितली दान धर्म हे जगात आमी कोणीशी पळयता इतली दान धर्म करतलो म्हणून ताणें प्रत्येक ब्राह्मणाक न्ही इतले हजारो हजारो गाय ते हजारो हजार तर गाय म्हणणे एक्चुअली दूध दितल गाय आणि कळलें की न्ही ताका न्ही एक अशी वासरू बी उरना तसल गाय दिता आशिल्ले आनी ते फक्त गाय न्ही ताजे बस सुसज्जीत जावन पुरा तांकां न्ही पुरा ऑर्नामेंट्स आनी ज्वेल्सांनी पुरा दिवन आनी सुमार अशी दिवन ताजे बरोबर न्ही पुरा कळलें की चॅरियट्स हॉर्सेस आनी पुरा घोडे आनी पुरा हत्ती आनी पुरा आनी चल्लेलो बी तेयले तांकां सर्वंट्स कशे तांकां ब्राह्मणाक घर पुरा प्रॉपर्टी तेयले तांकां लँड बी तेयले तांकां इतलो प्रत्येक ब्राह्मण ताणें दान धर्म केलें ताणें आनी एक ब्राह्मण न्ही हजारो ब्राह्मणां प्रत्येक ब्राह्मण तितले उठून दान धर्म केलें ताणें कळ्ळें तातूंत एक चूक जालें की एक एक ब्राह्मणाक ताणें गाय दिल्ले ऑलरेडी दान केलें ते ब्राह्मणाक ते एक गाय न्ही तातूंत भायर येवन तागेले झुंडा भितर गेले ते आनी तागे झुंडा भितर वचून ताका गुतनाशी ताणें तेची गाय न्ही दुसरे कोणा ब्राह्मणाक दिवन सोडले ताका ऑलरेडी दान केले ते गाय ते ब्राह्मणाक गुतनाशी ते गाय भायर येवन तागेले झुंडा भितर वचून ते राजाल झुंडा वचून त्याची गायक वापस ताणें दुसरी ब्राह्मणाक दिले आनी ते पयले ब्राह्मणाक कळलें की न्ही मेगेल म्हाका दान केल्ले ते गाय भायर ताका तुमी दुसरे ब्राह्मणाक दिले म्हणून तो म्हणटा म्हाका तेची गाय जावका म्हणून तो दुसरे ब्राह्मण म्हणटा तूं म्हाका दान केलें हांव तुका वापस करचें ना म्हणून म्हाका तो म्हणून मेगेल धर्म संकट जाला हांव कल करूं म्हणून कसलो करूं म्हणून आतां प्लीज म्हाका मदत करा म्हणून ना म्हाका धर्म संकट जावन म्हाका बीन कर्माच फळ म्हाका अशी घोर जातलो म्हणून अशी तो म्हणटा हांव तुका दिवचें ना म्हणून म्हाका तेची गाय जावका म्हणून तो म्हणटा हांव ते गाय दिवचें ना म्हाका तेची गाय जावका ते अशी म्हण पयलीं ब्राह्मण म्हणटा दुसरो ब्राह्मण म्हणटा हांव ते गाय दिवचें ना तुका म्हणून कसो करता ताणें म्हणून तो रागान थंयच्यान वचत तो बी रागान थंयच्यान वचत गेलो म्हणून तर कर्म लागल ताका की पळय विचार कर तुमी इतलो दान धर्म केलो ताणें कितली एक सीमाचे भायर ताणें दान धर्म केल्या तेन्ना बी एक चुकाच्यान ताणें कळ जालें ताका कर्माच फळ कर्म मेळटा ताका कर्माच फळ ताका मेळ्ळें ताका यमराजान विचारलें तुवें बरें कर्म केलें ताचें फळ जावका की वायट कर्म केलें फळ जावका म्हणून तो मागीर हांव बरें वायट कर्म फळ दी म्हाका पयलें म्हणून तो सिद्धाने एक पार्ली जावन एक आशिल्लो तो सुमार वर्स पर्यंत पण ताणें दान धर्म केलें म्हणून ताका न्ही देवाल ते बॉल आशिल्ले ताका येवन ताका वांचून ताका वापस ताका हे जिवीत केलें ताका अशें म्हणून तर ते पळयतात की न्ही एक हातूंत शिक्षक कळ मेळटा की न्ही आमकां न्ही कर्म आतां गुंतून तेवढें जालें ताका ते नृगान की ताणें गुंत उरून ताणें केलें ना ते अरे ताका अशी करका म्हणून प्रॉब्लेम म्हणून ते गुंत गुंत हा भागवतम श्रीमद ते खंयचे भागवतम राजा म्हणे खंयचे राजा नृगा किंग निगा नृगा NRGA
तुम्ही गुगलला टाईप केल्यार किंग रेगा म्हणून तुमकां स्टोरी ओके. मेळटलो कळ्ळें हा हातूंत एक पळोवचें मेळटा की ताका गुतूर नाशीन हॅव टू ताका जालें म्हणून आतां आमी हा. आमगे जिवितांत आमी कितली उड करताचे आमी गुत हा. नाशिन आमी खंयचे कर्म जावन वता कळ्ळें की मनांतून कर्म जाता आमगेले खंयचे वारे कोणा उलटो कर्म जावन वता कोणाक प्लॅन करून कर्म जावता खंयची कर्म शेवट जाता ಒಟ್ಟು हा. ಒಟ್ಟು कर्म मिने गुंतून कर्म करता अशी काही नाची म्हणून गुंतून अशी कर्म जावन वता ताचे फळ मेळटा ताचे खातीर कल आसा म्हणजे सोल्युशन कल आसा तुमचे देवाल धर्म केले प्रत्येक वेळेने आमी देवालने नाव उडगास करते उरल्याने आमी ह्या वटून बंधनातून सुटताच आमी कळ्ळें जशी म्हणटात की जशी म्हणटा आमी खंयची बी कार्य करतात न्ही आमी कल तुमी केन्ना किचनात काम करताच कुकिंग करताच तर आमी तुमी देवाल कल तने एक अशी लेक्चर आयकुका एक भागवतम क्लास आयकुका तुमी कीर्तन आयकुका तुमी ते मन ने तुमगेले तांतूल गुंती रोत कडेन ते कीर्तन चालू केलें कल जाता मना भितर सुमार वता काल हांव कल केले काल त्या मनशान कल म्हणलें ताणें कसल कर केलें ताणें ताका फाल्यां ताणें अशें म्हणटा ताका अशी उलटी म्हणटा ताका अशी वायट करता ताका अशें म्हणून आमगेले मनात चलती वता आमगेले तशी ना वाईट तांकां तुका अशी म्हणा जशी नॉर्मली तुमकां येना डोळ्यातल्यान उदय येता बेजार दिसता उलटा उलटा वाईट वाईट मनातल्यान येना अजून ते म्हणा मी कितें कळलें मन मन कशी आमकां घुमीत नाका आमकां कळला मागीर आमी थंय सांगता की मन आमकां दिसता की आमकां समा आसात म्हणून आमकां मन केन्ना खंयचे घुमून सोडता आमकां स्वता कळला आमकां ते म्हणा हांव आतां आशिल्लो समा आशिल्लो आतां कळ जालें म्हाका म्हणून तर मनाची मनाचे आमकां म्हणटा की एक मन अशी व्यक्ती आसा ताका आमी केन्ना विश्वास करचे ना म्हणून कळ्ळें त्या खातीर मनाक देवाल नांवा भितर आमी एंगेज केल्यार आमी सुरक्षीत उरताचे तेचे एक सोल्युशन आमगे करतली आमगेले बरोबर बस आमगे म्हणलें न्ही की कृष्णा भवनात आमकां धिरा मेळ्ळ्या तातूंत आमी पूर्ण टायम गुंतून उरल्यार काम करते वेळी देवाल नाम जप करते काम करते आमी देवाल कीर्तन आयकुचे लेक्चर आयकुचे तशें केल्यार आमगेले मना भितर बरे विचार येते ना कृष्ण मन विचार येते म्हणून आमी सुरक्षीत चालू उरतात आमी थँक्यू प्रभुजी हरे कृष्णा हरी बोल प्रभुजी हरे कृष्ण महामंत्राची हिरा आम्ही सगळे ताजे स्वाद घेताची नित्य जप करताची तुम्ही सांगेल क्लास ऐकून घेऊन आम्ही तशी आम्ही अनुसरून वच्चाक आम्ही प्रयत्न करताच प्रभुजी हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्णा थोडे अनाउन्समेंट्स असतं प्रभुदे अनाउन्समेंट्स सांगता हरे कृष्णा पल्ले श्री महाधवाचार्य आणि श्री रामानुजाचार्य तांगेले डिसअपियरन्स डे आसा तशें आमगेले भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी एक स्पेशल सेशन आयोजन केलेलं आसा रात्री 8:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइम स्पीकर आसाची हिज ग्रेस वीर राघव प्रभुजी सगळ्यांना जॉईन जेवका तशीच आमगेले बेसिक्स ऑफ भगवत गीता क्लास नेक्स्ट 28 जानेवारी बुधवार आसा रात्री 8:15 इंडियन स्टँडर्ड टाइम ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ हाजे ಬಗ್ಗೆ आमकां ज्ञान दिवचे आसाची हिज ग्रेस दीन दयाल सचीपुत्रा प्रभुजी संडे जपा सेशन आसता सकाळी 6:15 आदून 8:30 ताई हाजे ಬಗ್ಗೆ इन्फॉर्मेशन जावका शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करियत शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन चलता रात्री 7:30 त्या सेशनाक एंकरिंग करचे कोणाक इंटरेस्ट असला रे आणि प्रभुपादाल कीर्तन सांगू इंटरेस्ट आशिल्ले कॉन्टॅक्ट करियत श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी का आणि नेक्स्ट भाईमा एकादशी येता 29 जानेवारी थर्सडे ते दिसो संपूर्ण भगवद्गीता पारायण असता ह्या भगवद्गीता पारायणाक एकादकून संची चॅप्टर वरेक भारतीबाई माताजी कॉन्टॅक्ट करून श्लोका असं घेयाती तशीची 7 दुकून 12 ते मायानायक माताजी पळोवन घेत तसाची 13 दुकून 18 ते हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी पळोवन घेत तसाची तांकां कॉन्टॅक्ट करून तुमकां जावका जाल्यार श्लोकाचे आनी पुरा डिटेल्स घेयाचे नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या 5 फेब्रुवारी थर्सडे
8:30 PM ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಥೀಮ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ತ್ರಯೋದಶಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚತತ್ವ ಅಂತ ಎತ್ತ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ತ್ರಯೋದಶಿ ಅಸಿಲ್ ನಿಮಿತ್ತ तंक आम्ही शरण येऊ का त्यांनी आमगेल गुरु जावन आसाची तांगेल कीर्तने स्पेशल आसा ते कीर्तन सांगच्याक इच पावतली नाव दियाची मधुरा मंदाकिनी माताजी रश्मी भट माताजी नावे राजेश्वरी राव माताजी हरे कृष्ण हंगा अनाउन्समेंट्स जल्ले आयची एक पॉवरफुल कर्मा बग्गे क्लास ऐकून घेऊन आम्ही धन्य जल्लींची म्हणून लेखता आता नरसिंहारती सांगून घेऊन आम्ही आईचे सेशन समाप्त करूया. नरसिंहारती. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं. जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंहदेव. प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्मभृङ्ग. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशी पूर्वक्षः शिलटङ्कानखालये. इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह. बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये. तव करकमलवरेणकाम् अद्भुत शृङ्गाम्. दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम्. केशवद्रता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे. जय हो नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव. जय हो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताय गौर हरि बोल. भक्त विघ्न विनाश श्री नरसिंह देव भगवान की जय. भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. मंत्रहीनम भक्तिहीनम क्रियाहीनम जनार्दन. सांगेल मंत्रांतू केलेल भक्तींतू केलेल देवता कामांतू कसने जे उणेपण अपराध असला रे सकडान क्षम कोण देव का मुखासून घेऊन वर का मका. तशीच भागवत पुराण कोंकणी तर्फे म्हाका आईची अँकरिंग सेवा दिलेल्या का मस्त मस्त धन्यवाद. आणि सांगता भागवत पुराण कोंकणी की जय. आमकी एक अशी एक लायक सेशन्स अरेंज कोर घेऊन आमक एक पावन करत असाची त्यांनी तशें ह्या सगळ्यांक हांव मस्त मस्त अनंत अनंत धन्यवाद दिता. मस्त मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनेक कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. कृष्णार्पणमस्तु.